पणजेचे पे पार्किंगेचे कंत्राट परतून जुवारकाराक मेळ्ळा। हे कंत्राट 3 वर्सां खातीर आसतले, पूण विरोधक मात कंत्राट प्रक्रियेचेर खोशीनात। दुसरे वटेन महापौराच्या कोतान सुरेंद्र फुर्ताडो खंय बेठोच बोवाळ करता, ताचे आड दक्षता खात्या कडेन कागाळ करपाची शिटकावणी ताणें दिल्या। पणजेच्या पे पार्किंगा खातीर 2 जाणांनी निविदा दाखल केल्ल्यो, तातूंतल्या जुवारकाराक हे कंत्राट दिल्ल्याचे महापालिकेच्या आयुक्तान सांगले। See, the council corporation is accorded approval to sign this agreement with the contractor for a 3-year period starting from 15th of August 2023 till August 2026. The amount for this? 2.16 crores. For 3 years. For 3 years, yes. Which companies give the... Mr. Suman Zuarkar. Okay. To be continued. He has won the bid. He has been the highest bidder Okay. at the tendering process, which was done in July and August 2023. Okay. So his bid was the highest. He has won the... How many bidders? There were 2 bidders. 2 bidders. विरोधी नगरसेवक पे पार्किंगाच्या प्रक्रियेचेर खोशीनात। पे पार्किंगाचे कॉन्ट्रॅक्ट दिवचे आदी आमकां विश्वासात घेवपाक जाय आशिल्ले। तांचे कडेन भोवमात आसा ते कितेंय करपाक शकतात, पूण कंत्राट दिवच्या आदी आमच्या कानार ही गजाल घालपाक जाय आशिल्ली। पळयात ताचें म्हणणें। म्हणजे आम्ही ते टेंडर केले, ते इस्टिमेट केलो, म्हणजे ह्या स्लॉटाक कितक्यो गाडी आसतल्यो, कितक्यो गाडीचो ताजो इन्कम जातो, त्या प्रमाणे आमी बेस प्रायस फिक्स केलो ऑन दॅट तेज्या रिपोर्टा प्रमाणे। मागीर आमी तो ड्राफ्ट एग्रीमेंट हाडलो आनी मागीर ताका पे पार्किंग दिलें। पे पार्किंग फॉर 3 years. तेजो 3 years म्हणजे तेजो तो जानेवारीन सोंपलो म्हणटकच ऑटोमॅटीक कमिशनराची ड्युटी हांगा पावर कसो आसा, पावर सगळो वेस्टेड टू द कमिशनर। पंचायतीन कसो आसा, पंचायतीन सरपंच आनी सेक्रेटरी आसा, हांगा तुका सगळो पावर कमिशनराचो आसा आनी कमिशनरान टायम टू टायम सगळी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करूंक जाय। एकटे कोणी डिसिजन घेवंक जायना। पूण आमी तिगांयनी लास्ट टायम आमी इश्यू रेज केलो की तुमी फॉर्मेलिटी करा, एमावंट आमी डिस्प्यूट करना, तुमी कितक्या एमावंटाक दिता तो एमावंट डिस्प्यूट फॉर्मेलिटी करा, कित्याक सगळें सारकें आसना, सगळ्यांचो टायम सदांच सारको आसना। फाल्यां कोणी गेलो विजिलन्सान घातली, बाबा तुमी वॉट बेसीस ताका टेंडर दिलो, तुमी एप्रुवला हाडलें काय ना, हें आमी त्याचो इश्यू रेज केलो। आनी आज तेंच्यांनी मागीर जॉयलान सांगतो तो ड्राफ्ट एग्रीमेंट दिला, तो हांव पळयतालो कंडिशनाक पयलींच कित्याक हाडून हाडलो। हे सगळें कमिशनरांचो रोल आसलो। कमिशनर गव्हर्मेंट हांगा कमिशनर कित्याक हें दवरता की मेयर जावं कावन्सिलर कितें रॉंग करचें न्ही, आनी कितें रॉंग करता जाल्यार तो गायड करता आमकां। हेज्या पयलीं जे कमिशनर आसले ते गायड करताले, कितें सांगताले आमकां अशें न्ही तशें न्ही। फॉर्मेलिटी सारकी इम्पॉर्टंट, फॉर्मेलिटी शिवाय तूं कोण कांय करूं शकना। दुसरे वटेन महापौर रोहित मोन्सेरातान आपली बाजू लावन धरल्या। विरोधी नगरसेवकांनी पे पार्किंगा विशीं केल्लो आरोप सामको फटीचो खंय। निविदा प्रक्रिया विरोधी नगरसेवकांक विश्वासात घेवन केल्ल्याचे महापौर सांगता। Between us and him, he actually is the most corrupt mayor that we have ever seen, and it's because nobody highlighted it, that nobody knew. Now, because he started interfering with all of our work and the good job that we tried to do in Panjim also now, I don't think it is time for us to keep quiet. All the details will come out now. I will appoint an internal officer, and I'm writing to Vigilance and the UD department. Like how he has written to the minister to ask the minister to take action against us. I hope the minister does the same thing against him also. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।